Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुवामाचे पहिले चिठीबेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवाचे खुशे पोरमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरवंसो आसा. आनी जोर तर सगळी आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणू. जे आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसलें पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक करतल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हळ्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाची भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नश्ट्याक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणू. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्ट्याच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणू. आनीकूय आमी जाणू, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोबे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोबे आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, फुडया देवाक पयस करात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. सर्वेस्पराक नवेंगीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धवो आनंदान उल्हासूं. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें चडवण जोडून दिली. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोष भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. हांतू ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी होडवीक. जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. उद्गार. काळोखान आसलोल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू
आनी ताचे शीस जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सलेमा लागीं योननान थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवाक आजून बोंदकोणींत घालूंक नासलो. एकदां जुवांवाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जोर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें वायट दिली, तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान साप दिवन म्हणलें, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. व्हंकल म्हळ्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून थोडे खुशालकायेन मुरगोडटात. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोवन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ, तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जुवांव ओवेसवर 3 वळ 30. नियाळाक आधार. आमच्या पुस्तकाची पानां सुटलें जाल्यार वो आमच्या आंगोस्त्राचो बुतांव तुटलो जाल्यार आमी फेविकॉलाचो आनी सुताचो वापर करता. ह्यो ल्हान वस्तू खऱ्यो पूण आमच्यो व्हड म्हत्वाच्यो वस्तू सारक्यो करूंक आमकां आपलो आदार दितात. व्हडल्यो वस्तू सारक्यो करूंक आमकां ल्हान वस्तूची गरज पडटा आनी ह्यो ल्हान वस्तू व्हड कामां करूंक गरजेक पडटात. आमी ह्या वस्तू भशेन जावंक जाय म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. खालती ल्हानवीक मनशां जावन आमी व्हड कामां करूंक वावरूंक जाय. जुवांव बातिस्तान आपणाक केन्नाच व्हड म्हणूंक ना वो व्हड म्हूण लेखूंक ना. आमच्या सोडवणदाराक आपल्या हातांनी पवित्र स्नान दिवन पासून तो ताका मोरोसोर खालती आनी ल्हानवीक रावलो. आमी जुवांव बातिस्ताचे खालतीकायेची देख घेवची गरज. जावं आमच्या कुटुंबात, समुदायान, पिरगोजेन आनी वावराचे सुवातेर जेन्ना म्हजेर जबाबदाऱ्यो आसात तेन्ना सगळे ल्हानविकायेन आमी म्हणची गरज. म्हज्या जिवितांत जेजू वाडोवत वचूं आनी हांव ल्हान जावं. मोगळा बापा, आमी आमकांच न्हय पूण आमच्या सोडवणदारा जेजूक परगोटूंक सदांच आयती रावन पवित्रात्म्याच्या उजवाडान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.